Sordum raporos bordo Solves porace mundi Soclia poros uts borde Devacha dongrat zuruya Dacha mondiran zumuya Devacha dongrat zuruya Dacha mondiran zumuya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे Amen. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. म्हज्या भयणी भावानो, हे पवित्र गूढ समारंभचे खातीर ह्या वेळार आमची पातकां ओळखून घेवया. आनी दुखी काळजान चुगली सांगातान म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनां चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumya kakutku Sumya kakutku Krista kakutku Krista kakutku Sumya kakutku Sumya kakutku. प्रार्थुया. हे आयचे मिसाचें ते हांव भेटयता. सासणीक थारोणा खातीर उबाल दिना वेगस तेच परी मागूंक लायता वाडदिसा सुमयार प्रिता पेरेरा, दनायका डिसोजा, अंजलिना गॉन्साल्वीस आनी विता दाखुना. पसरेंपाट ह्या समुदायाच्या ह्या फॅमिली पासत आमी मागता. रोमानो आल्मेडा, रोजादा आल्मेडा, शॉन आल्मेडा, अनालिया आल्मेडा, हर्टन फेर्नांडीस, सावियो फेर्नांडीस, ब्लांच आल्मेडा, आर्मांदो आल्मेडा, नेल्सन आल्मेडा आनी पिएदाद आल्मेडा. जायतीं जाणां आयच्या दिसाक आपलो वाडदीस समरपतात. लग्नाचें वार्षिक वरोस वो हेर समारंभ आपल्या जिवितांत करतात. तांच्याय पासत मागुया. जी कोण पिडेंत आसतात, कश्टावतात, हॉस्पिटलांनी आसात, तांच्याय पासत मागुया. आनी ह्या वेळार तुमची प्रार्थना देवाक उबारात. सर्वेस्परा देवा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचें तूं बोड. आमी इतलीं ओसोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक जायना. तुज्यो आज्ञा पाडून चिंतनांनी तशेंच कोन्यांनी आमी तुका मानूंक सदांच तुजे कृपेचो आदार आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. आहाब सामारियेचो राजा हाच्या राजमाला बोगलेक जेस्रीलांतल्या नाबोताचो एक धाका मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवें लावंक तुजो धाका मळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घोरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार
म्हज्यान ताचे बदलेक दुसरो ओदीक बरो मळो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक करता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेस्रेलाच्या नाबोताचीं उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोवन घरा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवणूय घेना जालो. जेजबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणें ताका म्हणलें, तूं इतलो चिंतेस्त कित्याक आनी कित्याक तूं जेवी खायनाय? जेसेबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेस्रेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलों आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो धाका मळो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बदलेक म्हज्यान तुका दुसरो दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो धाका मळो हांव दिवचो ना. आनी जेजेबेलान ताचे पोतिनीन ताका म्हणलें, इस्रायलाचो राजा तूं न्हय? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेस्रेलाच्या नाबोताचो मळो हांव तुका दितोली. म्हणटच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी तांचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगळ्या जाणट्यांक आनी कुवरांक धाडल्यो. चिटींचेर अशें बरयलेलें आसलें, एक उपास परगट करात आनी नाबोताक लोकां फुड्यां बसयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांक दवरात आनी ते ताचेर घाराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकान त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांनी आनी कुवरांनी जेजेबेलान चिटींचेर बरयल्लें तशें केलें. तांणी एक उपास परगट केलो आनी नाबोताक पोरचे मुखार हाडलो आनी दोगां खोट्या मनशांक ताचे मुखार दवरले. तांणी ताचेर अशें घाराणें घालें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजेबेलाक सांगूंक धाडलें, नाबोताक फातरावून जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकना फुडें जेजेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेस्रेलाच्या नाबोताचो विकतो मागलोलोय तो धाका मळो तुजे आदीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकना फुडें आहाब उठलो आनी जेस्रेलांतल्या नाबोताचो धाका मळो आपल्या ताब्यांत करूंक तो थंय गेलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजें रुदोन आयकून घे. तुका उलो मारता म्हाका चीत दी, म्हज्या राया म्हज्या देवा. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोस्त्यांक तूं लागीं घेनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बडाय करूंक तांक ना. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. उनीत करतल्यांक तूं विटेताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें रुदोन आयकून घे. उद्गार. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो.
सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. Mateva pormone शुवर्तमान Mój matuka soumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें तुमी अशें म्हणलेलें आयकलां दोळ्याक दोळो दांताक दांत पूण हांव तुमकां सांगतां तुका वायट करतल्याक तूं आडाय नाका कोण तुका उजव्या पोल्यार मारतीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे बरोबर चल तुजे कडेन मागीत ताका दी तुजे लागीं उशणें मागून घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका सोम्याचे शुवर्तमान Wakani tuka Krista. प्रितीच्या इश्टानो आमकां सगल्यांक मनशाक घोडे मनीस स्वयमांतूच ही संवय आसतली जेन्ना कोणूय एका मनशाक समजुया बरो करता जाल्यार त्या मनशा पासत घोडे आमी आमचो जीव पासून दीन पूण घोडयेक हो मनीस आमकां कितें तरी बारीकशें वायट करता ह्या असल्या वेळार आमी जीव दिवंक न्हय जीव घेवंक आनी शुद्ध घेवंक तयार आसतात मोगाच्या इश्टानो हे मनीस स्वयं पूण आमकां क्रिस्तांवांक आमच्या जेजून कितें फॉर्मायलां जरी तर कोण कितें वायट करता हाची शिकवण हो आयचो संदेश आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा मोगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत एक कायदो आशिल्लो दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत टीट फॉर टॅट इंग्लीश भाशेन आनी अशें कित्याक म्हणलां ज्या मापान दुसरो तुका दिता वायट करता त्याच मापान तुवें ताकाय वायट करपाचो हो समज आशिल्लो म्हणटूच ताणें तुजेर मूठ मारली तुवेंनूय तितल्याच मापान तितल्याच प्रमाणान ताचेरूय मूठ मारप आनी अशें आसतना कित्याक पासत हो कायदो निर्माण जालो काय हाचे आदीं घोडे दुसरो कायदो वेगळोच कायदो आशिल्लो ओदीक दारून आनी कितें काय तो कायदो असो आशिल्लो समजुया कोणें तुजेर मूठ मारली जाल्यार तुवें ताका जिवेशी मारूंक जाता तुवें ताचो हात कातरूंक जाता तुवें ताचो दोळो नाच करूंक जाता म्हणटच बॅलन्स खंय तरी चुकतालो सो मनीस स्वयंबान जेन्ना मनीस चिंतूंक लागलो जाणारान घोडे हो कायदो दिलो टीट फॉर टॅट ज्या मापान तुका दुसरे तुका करतात त्याच मापान तुवें तेंच करचें सो इक्वल लेवल बॅलन्स एवरीथींग इज गूड आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां क्रिस्तांवांक एक चॅलेंज दिता एक आव्हान दिता हें संवसाराचें चिंतप टीट फॉर टॅट पूण हांव तुमकां सांगतां आनी तो म्हणटा ज्या मापान दुसरें तुका दिता त्या मापान न्हय पूण मोगान दुसऱ्या सोवें करूंक आमच्यो करण्यो तो उलो करता आनी ह्या पासत जेन्ना कोणूच तुका वायट करता तेन्ना 3 वस्तू तो थंयसर सुचयता जरी तर तुज्या पोल्यार थापट मारता तूं दुसरो पोलो दाखय दुसरे सुवातेर तुज्या आंगावले मागता तुजो जुबोय दी तुका 1 किलोमिटर चलोवंक बोड करता जाल्यार एकूच न्हय 2 कर आनी मोगाच्या इश्टानो ह्या भितर जेन्ना जेजू सांगता थंयसर कितें तरी 8वेच तरेचें तो वस्त घालता आनी कितें काय ती वस्त मोग घालता जरी तर आमी वायटान फारीक केलें जाल्यार कोणाक कांयच बरें पडना पूण जर तर ताचेर बारीकशें नियाळ केलें जाल्यार आमकां कळटलें जरी तर कोण म्हजेर वायट करता आनी त्या वेळार जरी तर देवाच्या आदारान आमी ताका बरें केलें जाल्यार तो मनीस घोडये बदलोत ही मायट चेंज तो नीट मार्गार घोडये येयत ताका घोडये आपल्या मनान रियलायज जायत की आपूण कितें तरी वायट करता म्हजे वागणुके उद्देशी म्हजे
उण्या सैमाच्या वागणुके उद्देशी पूण मोगा उद्देशी ही कोरणी आदारली जाल्यार आमकां हें बरेंपण आमकांच न्हय पूण दुसऱ्यांकूय फावो जातलें. आनी ह्या उद्देशी हें करतात ताका जिरूल देव इनाम दितलो. हो इनाम घडये ह्या संवसारांत सदांच मेळचो ना पूण सुर्गीचें राज जेजू आमकां बासयता. तर मोगाच्या इश्टान आयच्या दिसा जेन्ना आमी आमचें जिवीत जियेतात तेन्ना आमची कोरणी हेच भाशेन जावं जी जेजून सांगल्या टीट फॉर टॅट, दोळ्याक दोळो दांताक दांत असली कोरणी न्हय. पूण जो कोण तुजेर वायट करता ताचेर मोगान फारीक करून बोगसोण्यान फारीक करून ही क्रिस्ताची शिकवण. तर आयच्या दिसा जेन्ना आमच्या जिवितांत असल्यो परिस्थिती निर्माण जातात तेन्ना आमी मोगान आनी बोगसोण्यान जेजून आमकां सांगलां तें करूंक आयच्या मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. Betone velar gayon gavya C16 dupaco zaso purmol page 35 C16 page 35. Svora Mordana Sumesani Betuci Bulmesvora Mordana Sumesani Betuci Dupazzo so म्हज्या भाव भयणीनो, हे मोज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मादून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या दाना वरवीं तूं मनशा कुडाक जेवण दिताय आनी संस्कारा वरवीं नवो जीव दिताय. तांच्या आदारान कुडीच्या आनी काळजा मनाच्या गरजांक कांयच उणें जायना जावं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरपता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अंतरेकता. देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भोगता सांगाती तांबो नासतना तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकाचे बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. सोम्या, तुझें मरण आमी समोर उमताव आनी तूं परत येसोर तुझें पुनर्जीवन पोवन पुरगुटाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी ही सुरवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचताव. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिम्याव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बोरवाशान ओतरून गेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन ओतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागताव. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये, देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काडे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या संतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनीक ताच्या सांगाता आनीक ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासना. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओत्रेकलोल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ.
तुझी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मातुलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या कुडीन रावता तांकां क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D5 भावार्थाचे दोले पेज 49 D5 पेज 49. Bavardache dole amka tu di Jesu tu kapolu mugu amka sagoi Jesu Bavardache dole amka tu di Jesu tu kapolu mugu amka sagoi Jesu Lisa dovuno Lisa damno solo Shutao Jesu chigu Daci ci verogo Bavardaci dole amka tu di Jesu tu kapolu mugu amka sagoi Jesu Bavardaci dole amka tu di Jesu tu kapolu mugu amka sagoi Jesu सगळीं उबी रावया.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा, जशें आमी घेतलां तें पवित्र जेवण तुजे सवे भावार्थाचो एकवोट खुणायता, तशें तुजे पवित्र सोबेंत एकवोट घडून हाडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सांत मिगेलीक. सांत मिगेल महापौरव्या, लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गेच्या दरबाराच्या खुमरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी ताच्या खोट्या आत्म्याक हेमपणांत लोटूंक घाल, कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करूंक आख्या संवसाराक सोडपडटा. शेवटाक गायन गावया F12 कुशाल कालसान पेज 91. F12 पेज 91.